वयले भाव आणि भयण जे इतली वर्सां जाली ह्या स्थानाचेर आपलो वार्षिक गणेश विसर्जन ते करतात तांचो एक त्यांची एक मागणी आशिल्ले इलेक्शनाचे पयलीं आमकां की आमचो गणेश विसर्जन पण तुमी सारके करून दिवचे म्हणून आनी गेले एडमिनिस्ट्रेशनान आमचे आदले सरपंच ताणें हो फायल मूव केल्लो आसा. शी हॅज स्टार्टेड द प्रोसेस आनी आमच्या सरपंचाच्या आदारान आमचो आख्खो टीम जो जावन आसा टुगेदर फॉर पार्रा तांच्या आदारान आमी फायलीचो मुवमेंट आनी कंटिन्युअस फॉलोअप करून आयज खुशालकायेचो दीस कारण आमचो काम जो टुगेदर फॉर पार्रा आमी एक प्रॉमिस दिल्लो की दर एका तयेक every water body in the village of Parra will be repaired, will be beautified. हो प्रॉमिस जो आमी दिल्लो आयज पयलोच पावल आमी फुडें मारतात हो प्रॉमिस पुराय करपा खातीर आनी काळजानसून देव बरें करूंक म्हणूंक सोदता आमचो कोमनीदादचो अट्टाणी बेनेडिक्ट बाब जो जावन आसा ही हॅज बीन विथ अस विथ द पंचायत. आमचो कोमनीदाद ग्राउंड जो आशिल्लो PVC ग्राउंड जो आशिल्लो थिंगा सुद्दां तेणेन आमकां खूब आदार दिल्लो आसा. जे एक स्वप्न आसलें की हिंगासर हे बरें हेचे क्लिननेस तेजे उपरांत प्लास्टरिंग करून बरें टायलिंग इंटरलॉकिंग पेवर्स भितर जे पॉन्ड आहा खूब वर्सां जाली तेजे क्लिनिंगूय जावंक ना ते क्लिननेस हिंगासर लाइट्स ब्युटिफिकेशन रेलिंग स्टेनलेस स्टिलाचे रेलिंग गेट बेंचीस बाकीचे सगळी झाडां लावप सायडीक हेचे काम सुरवात जाता आनी हे सुरवात करतना ह्या वाड्या वयले सगळे लोक हिंगा हाजीर आहा. म्हाका उगडास येता इगोर्जे कडेन वयताना सेंट एन चर्ची कडेन वयताना माडांनी जे एक आमी पॉन्ड केले ब्युटिफिकेशन आयस्ता चडशे पयलींच्या लोकांनी पयले आनी म्हाका त्याचो फोटोग्राफ धाडून सांगले की ब्रिटो वाडो मागीर आल्मेदा वाडो आल्मेदा वाडो आनी आमचे वयले पॉन्ड जे आहा बोक्याचे आरडी ही सगळी पोंडां अशी जावची म्हणून हेजेकून बरी जावची म्हणून आनी त्या खातीर WRD डिपार्टमेंटान आमी हे सगळो प्रस्ताव मांडलेलो आदी आदले टर्मीन हे सगळी सँक्शन जाली. आतांचो मिनिस्टर जो आहा बाब शिरोडकर तेणें सांगले तुमी सुरवात करा आनी कंप्लीट जाले तशेंच म्हाका सांगा आपण मोदेकातूय येता पळोवपाक आनी आमी हेचे इनॉग्रेशन करया म्हणून. म्हाका दिसता ब्युटिफिकेशनाची कामां रस्त्याचे रुंदीकरण आनी फुटपाथ्स हे काम आमचे आख्खे पोर्रान चालू आहा. मेन रोड पासून जो ब्रिटो वाडो अप टू शिरोडकर बार हेचे काम जे आयज सुरवात केल्ले आहा आमी खुबशे लोकांनी आपली जागे आमकां दिल्ले आहा एक्वायर्ड केले तेजे भायर पासून दिल्ले आहा आनी त्या खातीर दोशी वाटेन फुटपाथी रोडाचे वायडनींग लोकांनी आपली कंपाऊंड वाला मोडून आमकां दिली कित्याक म्हाका दिसता इतल्यो व्हेकल्स वाडलेल्यो आहा हायेस्ट इन इंडिया आमचे जे लोकां कडेन व्हेकल जे लोक रावता स्थानिक लोक गोंयांत रावता तेंचे कडेन इतले व्हेकल वाडल्या की हायेस्ट इन इंडिया अशें जाल्लें आहा. तेंच्यांनी आदी आमकां थ्रू कोमनीदाद आनी पंचायत हो जागो दिल्लो आहा. जे काम जाता ब्युटिफिकेशन आसूं वा डेव्हलपमेंट हे लोकांच्या सपोर्टानूच जाता. लोक दिता कोमनीदाद दिता पंचायत दिता त्या खातीर सरकार ताका फंड दिता नाजाल्यार कांय डेव्हलपमेंट जायना. आमी पळयलां खुबशे गांवांनी डेव्हलपमेंट उरला ते कित्याक उरला डेव्हलपमेंट उरता कित्याक जेन्ना लोक कॉपरेट करिना जेन्ना पंचायत फुडाकार घेयना कोमनीदाद म्हणटा आमी तुमकां NOC दिना ती सगळी कामां उरता. पूण ह्या आमच्या गांवांत पार्रा आरपोरा नागवा कलांगूट आनी कांदोली ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता एप्रोच पॉझिटिव्ह जेन्ना आसता पंचायतीचो आमदाराचो जेन्ना एप्रोच पॉझिटिव्ह आसता लोक ना म्हणना लोक फुडें एक पावल मारता आनी म्हणटा आमी दिवपाक रेडी आहा. सगळ्या ह्या लोकांक जेणी आपलो जागो दिला योगदान केला जागो दिवन कंपाऊंड आमकां मोडूंक दिला
डेव्हलपमेंट करपाक कंपाऊंडा फाटी तेणी आमकां सांगले बांद म्हणून 3-3 मीटर फाटी केले. तांकां सगळ्यांक हांव काळजानसून परीच्या लोकांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा.